सुरवातीक आमी गायन करूया I1 पेज नंबर 116. Upton cyber borna donira sheldona moche amdukola surup moche bogle kaklur moche बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, म्हजेशी पोतून येयात. हें एक सामान्य आमंत्रण देव ह्या प्राचीन कालाचे सुरवेक आमकां दिता. बरव्याशाची उंडी देवाचे वेंगेंत मारून ताचें आमंत्रण स्विकार करूंक हो आयचो सेवाधर्म आमकां दिश्ट दिता. आमी बरव्याशाचे यात्रिकारां देवाच्या आमंत्रणाचो साथ कानार घेवन ह्या देवा कृपेच्या कालांत यात्रा करतना रोडून पिरगून तोंड वांकडें करून आमी प्राचीन कालाची वाट चलोना, पूण अंतस्काराची चवकशी करूंक आमी पातकी सायबा म्हणून उदार करून ताची काकलूट मागून पोतून देवाशी येता. ह्या कालाचे शुभपणान अणभवूंक तारण जोडूंक देवाशी पोतून येवंक आमी क्रिस्ती यात्रिकारां पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आनी करसो बापा मुखार आमी दवरुया. आयजतान जेन्ना आमी हो प्राचीन काळ सुरू करतात ह्या काळांतल्यान आमच्या जिवितान बरेपण आमी मागुया. न्हय हो काळ जावं दी आमकां रडण्याचो काळ, पूण अदीक करून खुशालकायेचो काळ जंय आमी देवाशी परतून येतली. तेच भाशेन आयच्या दिसा मागूंक लायलां आपल्या काजाराची वरस समोरुमतली रॉकी आनी स्टेफी वास तांचे पासत मागता आसतना आयज संवसारभर आमी मोगयांचो दीस व्हॅलेंटायन डे समोरुमता. अदीक करून आमच्या दरेकल्या मोगयांचो आमी उगडास करुया. जावं ती आमची आवय बापूय, जावं ती आमची इश्टा मित्रां, ह्या सगल्यांचो आमी आयज ह्या मिसान करीतपणी उगडास करून तांचे पासत आमी मागुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्या आमच्यो वायट बोंदावण्यो आमी दामून दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीन काळाची दडवड आज सुरू करता ते शेवट पर्यंत भोगतीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचें क्रिस्ती जिणेचे झुजान आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे येशू क्रिस्ता वरवीं तो करत येवं. तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेतान रासवड चलयता सस्तांच्या सस्तांक. जॉयल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आजुनूय सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून रुदन करून आस्कार सुस्कार सोडून सगल्या तुमच्या कालसान म्हजेशी परतून येयात. तुमची आंगोस्त्रांनूय तुमची कालसां पिजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात, कित्याक तो मोवाल आनी काकलुचार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाल कालसाचो,
कास्त लायल्यार पोरयान आपुणूच चुरचुरता कोण जाणो जायत. तो कोडये तुमचेशी वळत आनी काकलूत दाखोवन तुमकां भोगशीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचत. आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक समोरपूंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सियोनांत एक तुरतुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फर्मायात, जमात बोरात, पोरचेक एकठांय करून एक पवित्र सभा बरून हाडात. जाणट्याची जमात बोरात, भुरग्यांक एकठांय करात, दुदाच्या बालकांक पोरयान. न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची बाज. आंगा आनी वेदी मोदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या मुणयाऱ्यांनी रुदोन करून म्हणचें, सर्वेस्परा तुजे पोचेक बोगोस, तुजें दायज केडण्याचो माल जावंक निर्मी नाका. ताच्यो मस्कोऱ्यो करूंक तिका राष्ट्राच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खंय आसा अशें राष्ट्रा मोदें कित्याक म्हणटोनी. तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान बरोवन आपले पोरचेक काकलूत केली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हे आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. सगळीं म्हणुया. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखय. बोकोनवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाची कोंत धुवून म्हाका नितोल तूं कर. रेब्यांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. म्हजो गुन्यांव खरो आयज हांव ओळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार देंवता. तुजें चुकलां सायबा, तुका चोखमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. निर्मळ कालीज रचून घाल तूं होड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा परतून दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयल्यो देवा. तुजे सोशी पातकी परतून येता सायबा. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूत मागता. भाग्यवन पावलोन कोरिंदकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उदेशी खुद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनंती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सवे आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता, तुमी देवाची कृपा घेतल्या ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात. कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. सगळीं उबी रावया. आज तुमची काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. Sorbespod तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेबा बोरमणी जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शेसांक म्हणलें, चोत्राय दोरात. तुमचे बऱ्यो कोन्यो मनशा उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजय नाकाय.
दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशेंच करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मसुरी घेतली, पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुप्ती जावं दी, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मसुरी दितलो. आनी तूं मागणें करताय तेन्ना दोंग्या सारकें जावं नाकाय. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यांत उबे रावन आपली मागणी करचे तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मसुरी घेतली, पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच आनी दार धापल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तूं उपास करताय तेन्ना दोंग्या भाशेन खोटेंचें रूप तुमी घेवनूय. आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मसुरी घेतली, पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगोर गुप्ती आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिसती पडचे खातीर तुज्या माथ्यार तेल घाल, तुजें तोंड धू, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मसुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे म्हाका तुका क्रिस्त प्रदुशा भयणी बाबनो, आयज 14 फेब्रुवारी आनी 2 समारोम आयज करतात. पयले सुवातेर आयज आमी गोबराचो बुधवार समारंभता. तेच भाशेन दुसरे वाटेन आमी व्हॅलेंटायन्स डे समारंभता. आयज जायतीं जाणां दुबावान पडटलीं. एश वेनेसडे दुसरे वस्तू करपाच्यो जावं जेवण आनी दुसरें सेलेब्रेशन करपाचें मोग ह्या वाटेन. कारण हे दोनूय खुणां आयज आमकां मोगाची खुणां वयर नदर घालता. पयले सुवातेर आमी म्हणटलीं व्हॅलेंटायन्स डे जावन आसा मोगयांचो दीस, जंय मोगयां मेवतात, आपलो उल्हास एकामेका लागीं उद्गार करतात आनी एकामेकाक मोगाचो संबंद सोडूंक ती वावुरतात. पूण दुसरे वाटेन आमी म्हणटलीं गोबराचो बुधवार कितें काय? बोधवाचो बुधवार जावन आसा आमकां एक मोगाची खुणां, जंय जेजून आमचे पासत ह्या संवसारांत येवन ह्या ताळण्याचेर जोयत व्हरून आमकां सोडवण फावो केली. प्रत्युशा भयणी बाबनो, गोबराचो बुधवार जावन आसा मोगाची यात्रा, जी जेजून ह्या 40 दिसांत सुरू करून शेवट पर्यान खुर्सार मरो पर्यान आनी पुनर्जीवन जावन आमकां हो मोग उक्तापो केलो, हो मोग बापाचो. प्रत्युशा भयणी बाबनो, 40 दिसांची वाट, 40 दीस जावन आसा व्हडांतले व्हड पवित्र पुस्तकान म्हत्वाचे दीस. आमी बारीकसाणीन जो नदर मारल्यार पवित्र पुस्तकान 40 दीस येतात त्या वेळार ताका म्हत्व दिल्लें आसा. जायते कडेन आमी पळयतात 40 दिसांचे नदर आमच्या पवित्र पुस्तकांत आमी पळयतात. पयले सुवातेर जेन्ना इस्रायल पोरसां जेन्ना ती गुलामपणांत आसलोली आनी मोइसेसान तांकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर व्हेल्ली, पूण तांकां 40 वर्सां लागलीं इजिप्तासान इस्रायलाक पावंक. तर तांची तपासणी करून तांचें मन बदलून तांकां जिवीत बदलून देवान इजिप्तांतली इस्रायलाक व्हेली. तेच भाशेन जोनस प्रवाद्यान जेन्ना नेनिवेच्या शारांत तो गेलो त्याय वेळार ताणें 40 दिसांचो उपास ह्या लोकांक परगट केलो आनी ह्याय लोकांनी देवाचें उतर आयकलें, जिवीत बदललें आनी आपल्या नव्या जिवितांत तांच्यांनी वेंग मारली. तेच भाशेन जेजूय ताचे जिवितांत जर आमी नदर मारल्यार ताणें 40 दीस मागणी आनी उपास करून ओरोण्यान सारलें आनी ह्या 40 दिसांनी परतून तो देवाशी आयलो. आयज आमी आमच्या कोपलार गोबोर लायतल्यात आनी गोबोर लावन आमी उगडास कोत्तलीं. आमी धूल आनी माती ह्या संवसारांत आमी थोड्याच दिसाची, पूण आमचें जिवीत जावंक जाय बऱ्या कोन्यांनी भरलोलें. ते पासत आमी धुलान माती लायता आसतना आमी म्हणटलीं प्राचित कर आनी शुभ वर्तमान भावार्थान मानून घे. प्रत्युशा भयणी बाबनो, आयज हो सेवारूम आमी करूंक येता आसतना आमच्या जिवितांत एक ल्हानसो नियाळ आमी करुया. ही घडणी हांवें तुमकां सांगलां आसतली, परतून आनी एकदां ह्या घडणीचेर नियाळ करून आमच्या जिवितांत ल्हानसो संदेश आमी घेवया. एक फामाद मनीस आसलोलो आनी ह्या मनशाक सगल्याक वेता थंय तो बरेपण करतालो, सगलें आपल्या जिवितांत बरेपण तो दितालो आनी हें पळोवन देव ताचेर खुशाल जाता. हो मनीस खऱ्यांनीच बरो, ताका आनी एक बरो गूण दिवया, ताका आनी एक
गिफ्ट दिवया म्हूण तो चिंता आनी ते पासून तो आपल्या अंजाक त्या मनशा सोरशी धाडटा आनी त्या मनशाक तो म्हणटा पळय देव तुजेर खुशाल जाला कारण तूं तुज्या जिवितान बरेपण वाटीत वेताय आनी ते पासून देव तुका गूण दिवंक सोदता ही वॉन्ट्स टू गिव यू अ वन गिफ्ट आनी तुका जाय तें माग उपरांत तो पयलो ताका म्हणटा अंश ताका म्हणटा हांव तुका दुसऱ्यांक हात लावन बरो करूंक गूण दिता दुसऱ्यांक हात लावन तुवें जर दुसऱ्यांक हात लायलो जाल्यार ती बरी जातली ह्या वेळार हो मनीस म्हणटा तो गूण म्हाका नाका तो गूण जावन आसा देवाचो कारण देवानूच पेकोवणी दिवंक जाता ह्या वेळार अंश म्हणटा ओके मागीर दुसरो ताका म्हणटा आनी म्हणटा तुका जर हे नाका जाल्यार हांव तुका दुसरो गूण दिता तो म्हणल्यार तुवें जर दुसऱ्या मनशाक म्हणलें तुजें जिवीत बदल तो जिवीत बदलतलो द गिफ्ट ऑफ कन्वर्जन ह्याय वेळार हो मनीस म्हणटा तोय गूण म्हजो न्हय तो गूण जावन आसा पवित्र आत्म्याचो जर तर पवित्र आत्म्याक जाय जाल्यार तो आपलें काळीज आनी मन बदलतलो ह्याय वेळार अंश म्हणटा ओके म्हूण तिसरे फावटी ताका म्हणटा जरी तर तुका हेय गूण नाका जाल्यार तिसरो गूण म्हणल्यार हो तूं वेता तुवें तुजें बरेंपण तूं परगटूच वेतलोय बरेंपण दुसऱ्यांक अदीक तूं दिवंक वावुरतलोय ह्याय वेळार हो मनीस म्हणटा तोय गूण म्हाका नाका तो गूण जावन आसा देवाचो कारण देव जे सुवातेर वेता थंय सगलें बरेंपण आसता ह्या वेळार हो अंश ताका विचारता तुका हे 3 गूण नाका जाल्यार तुका कसलो गूण जाय ह्या वेळार हो मनीस म्हणटा म्हाका गूण जाय तो म्हणल्यार ल्हानविकायेचो आनी ह्या वेळार अंश बुडवो देवाच्या पेरोणान ताका हो गूण फावो कोत्ता आतां हो गूण घेतोच ताकाच खबर नासलोली कोण भाशेन हो गूण ताच्या जिवितांत आसलोलो तो वेता थंय हो गूण ताच्या बाराबर आसतालो वेता ती ताची सावळेचेरूच लोक बरो जातालो वेता थंय बरेपण येवंक तो वावुरतालो अदीक करून जी मनशां आपलें जिवीत बदल नासलोली ताचें रूप पळोवन ताचें जिवीत पळोवन सगलीं देवाशी परतून येतालीं प्रत्युशाबिनी बाबनो ल्हानविकाय जावन आसा व्हडांतलें व्हड देणें जें आमी देवा लागीं मागूंक जाता आनी ज्या वरवीं तूं आनी हांव देवाशी परतून येतात आयच्या वाचपांनी जर आमी बारीकसाणेन नदर मारल्यार आमकां आयची वाचपां आदाराची जातात आयज पयलें वाचप जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप हो प्रवादी येवन म्हणटा उपास करात रुदन करून सुस्कार सोडून म्हजेशी परतून येयात पूण तुमची आंगोस्तरां न्हय पूण तुमची काळजां पिजात अदीक करून तुमच्या अंतस्करणाची तयारी करून म्हजेशी येयात भायलें रूप घेवन न्हय पूण बदललें जिवीत अदीक करून तुमचें खासगी जिवीत बदलूंक देव ह्या जोएल प्रवादी वरवीं हे पोरशेक आपयता प्रत्युशाबिनी बाबूनो देवाक आमचें भायलें रूप नाका आयजतान आमी सगलें बंद करतात कालच्या दिसांतान आमी सगलो कार्नावाल सोंपयला आनी कार्नावाल करून आमी ह्या संवसारी वंदावण्यांक आमी पाठ करतात जायतीं जाणां आतां 40 दिसांनी जायत्यो वस्तू बंद करतलीं थोडे बेबदे आसात ते सोरो बंद करतलीं थोडीं मनशां आसात त्यो दुसऱ्यो वायट वस्तू आसात त्यो बंद करतलीं पूण तोच काळ गाय तितलोच काळ पुरो गाय आमकां देवाशी परतून येवंक हो काळ जावं दी आमकां देवाशी आमची काळजां घेवन येवंक आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग घेवन पावलो आमकां म्हणटा देवाशी परतून दियात शुभ वेळ तो होच शुभ वेळ जावन आसा हो प्राचीत काळ जंय आमची तपासणी करून आमची तयारी करूंक आमकां देव काळ दिता आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू ह्या 3 मुद्द्यांचेर लक्ष घालता जंय ह्या 3 वस्तू वरवीं आमी देवाशी येवंक जाता मागणें उपास आनी धर्मदान ह्यो 3 वस्तू जावन आसा ज्यो देवा मदें व्हडांतल्यो व्हड म्हत्वाच्यो खुणां कारण ह्या 3 घोडितांनी ती देवाशी परतून येताली तीच घोडणी घेवन आमी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमी आपणायतात प्रत्युशाबिनी बाबा आयचो नियाळ फुडें वता आसतना ह्या 3 मुद्द्यांचे नियाळ करून आमच्या जिवितांत ह्या प्राचीत काळाक संदेश घेवया पयले सुवातेर पयली गोश्टी आमकां जेजू म्हणटा मागणें करात म्हणटा आसतना तो म्हणना सोबे माजार वसात दिमी घालात सोरपोट पडात आनी मागणें करात म्हण वचात आनी तुमच्या खासगी कुडान वचून मागणें करात डू इट युअर पर्सनल एक्ट नॉट अ पब्लीक एक्ट प्रत्युशाबिनी बाबा न्हू मागणें करप म्हणल्यार ह्या काळान कितें काय मागणें करप म्हणल्यार न्हय आमी जो उत्सारून मागणी आमी जें कोत्तात उत्सारून आमी तेस कोत्तात जायत दुसऱ्यो आमी मागणी उच्चारतात गाय ती मागणी न्हय पूण जावं दी तो संबंद म्हज्या देवा सोवें मागणें जावं दी म्हजो संबंद देवा सोवें आतां हो संबंद कसलो गाय
तुझे सोबी तुवें विचार करची गरज हांव देवाशी कितलो लागीं आसा काय. ह्या प्राचीत काळांत जावं दी एक संदी आमकां देवाशी परतून वचूंक. ते पासत खासगी मागण्यांक आमी वेळ सारुया आनी ह्या मागण्यांत आमचो संबंद आमी देवाशी थिरायतले. दुसरे सुवातेर आमकां उपास करूंक जेजू आपयता आनी उपास करता आसतना तो म्हणटा तुजें भायलें रूप तुवें भावलोलें वो तें निराशे जाल्लें घेवन भोंवनाकाय, पूण कुशालकायेन हो उपास कर. तुज्या माथ्याक तेल घाल, तुजें तोंड धू आनी हो उपास कर आनी देवाशी परतून ये. प्रदुशाबिनी बाबून आयज जायतीं जाणां आमी मांस बंद करतलीं. ह्या काळान जाय थोडीं नुस्तीं बंद करतलीं, थोडें जेवणाचे प्रात जे आमकां बरें लागतात तीं बंद करतलीं. तितलेंच पुरो काय. वो दुसरो वाटेन सोरो बंद करतलीं, दुसरे वाटेन दुसरीं वेसनां बंद करतलीं. तितलेंच पुरो काय उपास म्हणटा त्या वेळार. कारण जेजू म्हणटा उपास कोत्ताय तेन्ना तुज्या मुखार एक आसो आसूं दी. आतां उपास कसलो जायत? उपास आमी करूंक जाता जायत्या वस्तूंचो. जोरी तर तुका दुसऱ्यांचें वायट उलोवंक दिसता जाल्यार तें बंद कर. दुसऱ्यांच्यो खबरो करूंक दिसता त्यो बंद कर. दुसऱ्यांक दुखोवंक तुका दिसता, दुसऱ्यांक वायट उतर उलोवंक दिसता तें बंद कर. असलीं जावं दी आमचे उपास. अदीक करून जें कितें तुका आवडटा तें बंद कर. वस्तू घेवंक तुका आवडटा, दुसऱ्यांचें नाडगां करूंक तुका आवडटा तें बंद कर. हें जावन दी आमचो उपास. हो देवाक उपास मानवता. कारण निमाणी वळ आमकां मेळटा. गुप्ती केलोलें पळयता तें देव खुशाल जाता. आनी तिसरी बोस तें जावन आसा धर्मदान. धर्मदान आनी कोत्तात. जायतीं जाणां चॅरिटी करून आपले पयशे काडून दितात, पूण हे पयशे काडून दिवनूच लोकांक हो धर्मदान आमकां करूंक जेजू आपयता काय. प्रत्युशाबिनी बाबूनो, धर्मदान म्हणटा आसतना न्हूच आमचो दोडवांचो आदार जावं तो तितलोच न्हय, पूण जावं तो आमचो वेळ, आमचो गूण, आमचे भांडार जे आमी देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक आमकां आयजुलो. धर्मदान न्हूच पयशांनी, पूण जावं दी आमचो वेळ आमी देवाक दिवंक जाता. कसल्या वस्तूंनी, कसल्या घोडितांनी हो वेळ वापर करून आमी ह्या काळांत वावरूंक जाता. प्रत्युशाबिनी बाबूनो, त्या मनशाक अंजान विचारलें तुका कसलो गूण जाय, आनी त्या मनशान म्हणलें म्हाका ल्हानविकाय जाय. आनी ह्या मनशाक देवान हो गूण दिलो आनी तो ल्हानविकायेन जिवंक पावलो. आयज म्हाका आनी तुका उलो तोच म्हणल्यार आमच्या जिवितान ल्हानविकायेन आमी चलूंक. ह्यो 3 वस्तू आमी ह्या काळांत करतल्यात. अदीक करून ह्या 3 वस्तूंनी आमी देवाचें बरेंपण सोदुया. अदीक करून ताचेशी लागीं वचुया. मागण्यांत आमी वेळ सारुया. उपास आमी करुया. न्हय भायले वस्तूंचो, पूण अदीक करून ज्यो वस्तू आमकां देवाशी पयस वतात त्यो. आनी आमचें धर्मदान आनी करुया. न्हयच दोडवांचो आदार, पूण दुसऱ्यो वस्तू आमी देवाक भेटूंक. हेंच करूंक ह्याच मिसांत आमकां दर एकल्याक आदार आनी कृपा मागून घेवुया. सगळीं विरावया. ह्या वेळार आमी ह्या गोबराचेर आशिर्वाद घालतल्या. थोडे रितीन फावो ते पुरी आमी वांटो घेवया. मोगाल भयणी भावांनो, प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खोशी आसा म्हूण दाखोवच्याक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेतात. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागुया. देवा आमच्या दोयाल बाबा, काल त्या जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातोक रडून प्राचित केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय. तुज्या दोयेलायन आमची मागणी कान दी आनी हो गोबोर घेतोल्या तुज्या चाकरांचेर कोनवालायन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राचीत काळाची दोणबोण शेवट पर्यंत सांबाळूंक तुज्या पुताचो पास्कांचो गूट नितोळ कालसांनी समोरमूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आतां हो गोबोर आमी आमच्या कोपलार लायतोल्या. तर हे रितीन फावो ते परी आमी वांटो घेवया. आमकां ह्या उतरांनी आमची कानार पडटलीं. प्राचीत करात आनी शुभ वर्तमान भावार्थान मानून घेयात. उदीक करून हो प्राचीत काळ जावन दी आमकां प्राचीत करूंक आनी देवाचें उतर परगटूंक.
तुझ्या वाईटात कुणाचे ओको बेटा सगळे तुझे मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वाईटात कुणाचे ओको बेटा आत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार आत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार जिवीत तुझे सोरे देण्यानी बोरीत वेता जीव नवो बोलवे दोन्ही पिराय portota जिवीत तुझे कोरे देण्यानी बोरीत वेता जीव नवो बोलवे दोन्ही पिराय portota आत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार आत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार Udinti osomte Chituli por supota Tituli por suamchi Patka kanunuroita Udinti osomte Chituli por supota Tituli por suamchi Patka kanunuroita Atmia mocha kaळजांता देवाचे उपकार आत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार बापूय सोसोपालो कोणवाला वागोयता आपणाशी येतल्याची परमेश्वर दया कोता बापूय सोसोपालो कोणवाला वागोयता आपणाशी येतल्याची परमेश्वर दया कोता आत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार आत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार
मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वाईटा गुणाचे दिता सगळे तुझे मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वाईटा गुणाचे दिता. सगळीं विरावया आनी कायमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवा मुखार मोदेस्ती जावन पोरजा वाट चुकता तेन्ना मागण्यान आनी शिटकावणे वरवीं पोरजेक परतून देवाचे वेंगेंत हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक बापा. आमच्या सरकारी सेवकांनी आपलेपणाचे आनी आशेचे संवयेक लागून मनशाचो आनी सृश्टीचो विद्वास केला. हे फुडें नवसणेची वाट धरूंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक बापा. आमी सगल्यांनी मागणें उपास करून आनी दान दिवन हे शुभ घडयेचो आनी काळाचो बरो आत्मीक फायदो जोडून घेवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक बापा. देवाच्या उतराक देवाच्या उल्याक कान दिवन आमी हे प्राचीन काळांत आमचें जिवीत नवसोन्नी करूंक बरवशाची यात्रा एकवटान चलूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक बापा. बोध सुर्गींचे बापा कायमची मागणी आमी तुज्या मुखार दवरल्यात. हो प्राचीत काळाची सुरवात आमी कोत्ता आसतना आमच्या संगात राव. उदी करून तुजेशी लागीं येवंक आमचें जिवीत बदलूंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. ह्या मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. पेटणीच्या वेळार आमी गायन करुया C21 पेज नंबर 37. Mozo sunto sani tu sogle moci chingata mozo atma maliko moci kali sani mon mozo sunto sani tu sogle moci chingata.
म्हज्या बाबूनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र विचारतावा सर्वेस्वर मानून घेवं. कोणवाला बापा प्राचीत काळाचे सुरवेक हो योधन आमी तुका दोबाच्यान समोरमता. प्राचिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी आमच्यो कोट्यो बोंदावण्यो दामोवंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली आमी नितोल जावंक जेजूच्या कोश्टा मोन्नाच्या समोरमांत भोक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोर्बेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पातळ सोर्बेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सोर्बेस्परा पवित बापा सोर पोदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर कालियान सोर ताय जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो निटीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मोना शोध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंदावण्यो दामोवंक तुजी चाकरी करूंक आमकां निर्बोली काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सोरतोल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवंक सोरनात असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापाच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुता भोगता सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायताव. Sorgani sosar pola tuja wojbowan, usorgi tuka soy soy. Sorvesporacie nawieta taka soy, usorgi tuka soy soy. बाबा खरोच तूं पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे वासोद समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान देन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगोत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे बसोद आनी सोमेस्त मनशां बसोद तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Sokut porgotuya Somya Jesu ami hodokata ani ekachitle pieta title pachi tu vojbovani sur ami tuche moron porgota. बाबा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवितात सोंड आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान पाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बरी देवाची माही सांगाती सांजुसे तिचो पोती भाग्यवन धर्म दोता सांजुसे वाज आनी सोरकाली तुका मानवल्यान
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सरपोदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सस्तांच्या सस्तांक आमी एक प्राचीत काळांत बऱ्या मागण्या वरवीं, उपासा वरवीं आनी दाना वरवीं आमचें जिवीत सारूंक सोदतात जाल्यार आमकां देवाच्या आदाराची गरज. हीच कृपा आमी मागता आसतना जेसून शिकयलें प्रार्थोन आमी म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकाम घोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्का आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडाराचे येशू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन नोंद रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय तुजी सस्ताच्या सस्तांक. सोमिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दसकात आनी तुजे गोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ जो जियेतान रासभर चलयता सस्तांच्या सस्तांक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. शैलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या म्हजो आत्मो ताणेला ताचे मुखार वेतलो ताचे दर्शन घेतलो म्हज्या होट्यांतली फुटली सोर जिवे उदक तुमकां दिता म्हज्या होट्यांतली फुटली सोर जिवे उदक तुमकां दिता म्हज्या होट्यांतली फुटली सोर जिवे उदक तुमकां दिता म्हज्या होट्यांतली फुटली सोर जिवे उदक तुमकां दिता. Kind Korea D21 page number 58. Slowly, suritne pirun dadoshi zaya tan laglia hotnia Jezushi sukona slowly suritne pirun dadoshi Tuci etau Jesu, amci turau Jesu, tu ye close, am to wiswas, tu am to wiswas, tuci etau Jesu. Turau Jesu, tu ye close, am to wiswas, tu am to wiswas, sur lakta jiwe, Jesu shia, baru bandiupi. Somadan korpi to eklotsa sur lakta jive Jesus shia. Sugli biravia. प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमच्या कोणवाल्या बापा, प्राचीत काळाची आमची दडवण तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमच्या आत्म्यांक आनी कुडीक ओकोत मेळच्याक आमी आतांच घेतला त्या संस्काराची आमकां बळ मेळूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आयज सावन आमी प्राचीत काळ सुरू करता, तर आयज आमकां पवित्र सभा उदीक करून आयच्या दिसा उपास करूंक आपयता. आतां उपास कोणाक लागता? भुरग्यांक लागोना आनी वाडलोल्यांक लागोना, अबाव 60. तर आमी सगल्यांनी उपास करचो. पूण उदीक करून जी कोण भलायकेन बरी नात जाल्यार तांकां डॉक्टरान सांगलां जेव, जाल्यार ती जेवपाची. उपास करनासतना रावं नाकात. भलायकेक तुमचें माल करिनाका. सर्वेस्पद तुमचे सवे आसूं आनी सर पदविता दिवप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.
वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोवन कर. शॉर्ट गायन करुया. I-35 पेज नंबर 136. Sai tuka deva dene mokur pani boksole. Sai tuka deva dene mokur pani boksole. Diu melta baba mode mukta chota chi sobe sukma fi chivit nove etzaran tu kapurte Deu melta bava mode mukta chota chi sobe sukma fi chivit nove etzaran